मायनिंग स्कॅमाच्या केशीन ब्रेस्तारा आल्कोन ग्रुपाचो पात्रांव अनिल खवटे क्रायम ब्रांची मुखार हाजीर जालो। एसआयटीन ताची चौकशी केली। दिगंबर कामतीचे कथित प्रॉक्सी मायनिंगान दिवचले कोठंबी बांदिल्ले बेकायदेशीर जेटीक जोडून अनिल खवटेचे नाव आयिल्ल्यान ताची चौकशी चल्ल्या। खवटे म्हणटा ताचे कंपनीकडे सगळी परमिशनां आसात, तरीकूय कित्याक आपयला कळना सगळे बदनामीचे कारस्थान। I don't know exactly क्या करेगा परमिशन खातीर सगळे परमिशन आसा। सुप्रीम कोर्टान एप्रूव केल्ले आसा, हाय कोर्टान एप्रूव केल्ले आसा, एनजीडीन एप्रूव केल्ले आसा, गव्हर्मेंटानूच तांचे ते फायटींग घेतलेले आसा। ऑल आय डोंट नो व्हाय कितें तरी कोणाचो अल्टरनेट मोटो कितें आसा खबर ना म्हाका की पॉलिटिकल कितें आय डोंट नो बट आय एम सरप्राइज्ड, आय एम रियली सरप्राइज्ड कारण दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डिफेमिंग मी, यू नो। I got good name as far as society is concerned. I think somebody is trying to defame me and my growth. I mean so many things. I don't know what is the reason. But only the court and that's how I'm बसलो न्ही। अनिल खवटे एसआयटी मुखार सुमार 2 वरां उरलो। प्रस्नांक जापो दिवन ताणें आपलो स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलो। सुत्रां सांगता ते प्रमाण खवटेन तेन्नाचो सीएम आनी मायन्स मंत्री दिगंबर कामती कडल्यान कसलोच फावोर घेवंक ना म्हूण एसआयटीक सांगला। खवटेन खंय सगळी परमिशनां घेवन कन्स्ट्रक्शन मटेरियल इम्पोर्ट करपाक कोठंबी जेटी बांदिल्ली। बेकायदेशीर मीन येरादारीचेर विचारल्यार खवटे सांगता ताणें ती जेटी खंय 12 मायनिंग कंपन्यांक भाड्याक दिल्ली। ते कितें एक्सपोर्ट करतात ते पळोवपाक ताका अधिकार नाशिल्लो। आतां खंय एसआयटी कोठंबी जेटी वापरिल्ल्या 12 कंपन्यांक समन्स धाडपाची आसा। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियमांक मोठो डिमांड आसता। वर्साचे 365 दीस हो ऑडिटोरियम बूक आसता। ताका लागून कला अकादमीन आनी एक ऑडिटोरियम उबारपाचो विचार चल्ला म्हूण मंत्री गोविंद गावडे प्रुडंटा कडेन उलयलो। बुधवारा ताणें कला अकादमीचो अध्यक्ष म्हूण ताबो घेतलो। तबला पेटी सारके करपी पड्ड्या फाटल्या कारागिरांकूय स्कीम करतलो म्हूण ताणें एका प्रश्नाक जाप दिली। एमईएस कॉलेजीत कॉलेज कावन्सिलाच्या उक्तावणाक मंत्री गोविंद गावडे जुवारी नगर गेल्लो। कार्यावळी उपरांत तो प्रुडंटा कडेन उलयलो। कला अकादमीत नवे ऑडिटोरियम उबारपाचो प्लान ताणें उलोवन दाखयला। कला अकादमी ही कितलेशे 365 डेज ताचे बुकींग आसता, जो दीनानाथ मंगेशकर हॉल जो आसता। साबार कलाकार आसात जे कलाकारांक खंयशे आमकां हॉल उपलब्ध करून दिवपाक शकना, पूण हें सगळें ओवरऑल करपा खातीर सगळें आनीक ऑडिटोरियम हाडचो अशें म्हजें एक मनान आसा। आनी त्या ऑडिटोरियमांतल्यान एक वेगळे वेगळे कलाकार घडटले किंवा जे आमचे मास्टर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स जे थिएटर आमी म्हणटात ताका युनिवर्सिटींतल्यान रेकग्निशन मेळचें हाचे खातीर आमी ऑलरेडी प्रयत्न केल्लो आसा। आय एम एक्सपेक्टेड बाय दीस मंथ एंड एटलिस्ट बाय 15 नोव्हेंबर। आनी ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी मुखार व्हरता आसतना पयली मिटींग आमची सोमारा ह्या दिसा जातली। तबला पेटी रिपेर करपी कारागिरांचे कलेच्या मळार मोठे योगदान, मात तांची परिस्थिती बरी ना। ह्या कारागिरां खातीर खंय कला संस्कृती खातें स्कीम करतले। डेफिनेटली जे कलेच्या क्षेत्रांत जे लोक वावरतात, कलेच्या क्षेत्रांत जे वाद्य तयार करतात, वाद्य वाजोवप म्हळ्यार तो कलाकार जायना। ते वाद्य तयार करप किंवा तेजे रिपेर करप, मेंटेनन्स करप तो सुद्दां एक कलाकार जावन आसा। आनी अशे तरेची ऑलरेडी स्कीम हांवें डिझायन करपाचे ठरलेले आसात। कला सन्मानाच्या बरोबर व्यतिरिक्त हे जे कारागीर जे आसात बरे तरेचे किंवा ह्या कलेक क्षेत्रांत मुखार व्हरपाक सातत्यान प्रयत्न आसा। म्हाकाय खबर आसा की जे आज तबले रिपेर करतात किंवा पेटी रिपेर करतात किंवा बाकीचे सगळे काही गोष्टी रिपेर, त्यांची आर्थीक परिस्थिती इतली खुबशी खालावलेली आसा। आनी ह्याच कलाकारां मुखार व्हरपा खातीर आय थिंक हांव 3 म्हयन्या भितर तांच्या खातीर एक स्कीम हाडटलो आनी त्यांचे प्रॉपर स्क्रुटिनायझेशन जातलें। आमचे डिपार्टमेंट जे आसा ते सगळें आयडेंटिफाय करतले। प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार। केरी 70च्या आजोबा देवळातले उत्सव परत सुरू करचे म्हूण 4 समाजाचे प्रतिनिधी वाळपय मामलेदारा कडेन गेल्यात। फाटली कितलीशीच वर्सां केरी 70च्या आजोबाचे देवूळ बंद आसा। मामलेदारान निवेदन जिल्लोधिकाऱ्याक धाडटा म्हूण तांकां सांगून धाडल्यात। आपापसातले मतभेद पयस दवरून देवळान परत उत्सव सुरू करूंक 4 समाजातले लोक तयार आसात। देवस्थान म्हटल्यानंतर ही प्रत्येक गावाची ही देवभूमी कशी, तेन्ना सगळे समाज एक जावन ती जशी पूर्व परंपरापणे रीत आसली आणि ते रिती प्रमाणे ते सगळे बसोवन त्या प्रमाणे हे देवस्थान चलचें आणि त्या गांवची केरी गांवची जी शोभा आहा ती वाडोवपाची। कारण हे देवस्थान अशें आहा की जागृत देवस्थान आहा। जर आता भाविकाची जी तारांबळ उडटा आणि तारांबळ उडोवन त्यांच्या पासून त्यांचे जे कितें मागणी असतात आणि कितें असता
त्यो फक्त वाऱ्यारच पडल्या भाशेन ते येतात सोडटात वयतात आनी तेज्या खातीर मामलेदारान जाता तितली खटपट घेवन आमकां ते चालू करपाक परमिशन दिवचे आनी आमी जे लोक आसा थंय जे कितें वादावादी जे विशय आसा ते आमी सगळे एकी कडेन बसून सोडोवपाचे अशी म्हाजी इच्छा. चारय समाज आमी एकी कडेन येवन हें एक देवस्थान चालू उरचें. आमच्यांत कितें भिन्नता आसा ती आमी पळोवची. एडमिनिस्ट्रेटर ह्या नात्यान देवस्थान चालू करपाक आमकां मामलेदारान 70च्या मामलेदारान परमिशन दिवचें इतकेंच आमचें निवेदन आनी बेगींतल्या बेगीन. पूण तेणी आतां कितें सांगलां आमी आमी जें लेटर आसा तुमचें तें कलेक्टराक धाडटलो म्हाका परमिशन ना. पूण तरी आसतना हेणी मामलेदारान बेगींतल्या बेगीन लेटर धाडचें आनी बेगींतल्या बेगीन कमिटी जावची आनी बेगींतल्या बेगीन आमकां परमिशन दिवचें. आमी परत त्या निवेदनात तें मागलेलें आसा की परमिशन मेळचें जेणे करून हें देवस्थान सुरळीत चलचें आनी चालू जावचें. इतलेच आमची मागणी आसा. हे चारय समाजाचे आमी हांगा येवन मामलेदाराक निवेदन दिल्लें आहा की ही देवस्थान जी बरबादी चल्लेली आसा ते देवस्थान आमचें आमी मिटयता. आमकां परमिशन दिवचें आनी चालू करपाक आमकां परमिशन दिवचें. तुमकां एडोक कमिटी जाय ती एडोक कमिटी काडा काय हरकत ना. तरी बेगींतल्या बेगीन ते करचें म्हणून आमी आज मामलेदाराक निवेदन दिल्लें आहा. घेऊया एक ब्रेक.